मोले अभयारण्यान इको पर्यटनाक वाव दिवपाचे आसा। शेनवारा मोले अभयारण्यान नेचर एज्युकेशन सेंटराचो मंत्री पावसकाराच्या हातान उक्तावण जाले। आरडी एक्सको खातीर मोलेच्यान महेंद्र गांवकार। आणि वायल्ड लायफ सँच्युरी मोले कुळे खरेंच आमकां प्रिन्सिपल चीफ कन्जर्वेटर फॉरेस्ट जे फाटल्या 4 म्हयने साकून काम करता हांगसर आणि असिस्टंट चीफ कन्जर्वेटर फॉरेस्ट तेही तांकां तेंच्या दोगांच्या सपोर्टान आयज हे वायल्ड लायफ सँच्युरी आणि महावीर अभयारण्य हेंचे विविध टुरिजमा खातीर जे गोंय आमचे अख्ख्या विश्वाक इंटरनॅशनलचे टुरिजमाचे नामावंत आसा ते पावल फुडें व्हरपाक आज फॉरेस्ट वावुरता आसतना वायल्ड लायफ सँच्युरीचे जे प्रिकॉशन घेवपा जाय हांगा आमी पळयलां ह्या ज्या गार्डनाचे जे जशें ब्युटिफिकेशन केलां हांगसर प्रत्येक वायल्ड लायफ सँच्युरीचे म्हायती आहा तेणी उपलब्ध करून दिल्ली आसा। अशेंच ते फुडें म्हाका दिसता हे जे एरिया आसा मोले आनी कुळे हांगा नॅचरल ब्युटी आसा ही हे नॅचरल ब्युटीचें पालन करून फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गोंयचे आणि आमचे प्रिन्सिपल चीफ कन्जर्वेटर फॉरेस्ट तेज्या जोडपालवान फुडल्या वाटचालीक हांगा इको टुरिजमा खातीर प्रोत्साहन मेळटले। ऐसा मुझे तो लग रहा है आप इको टूरिज्म भी बनाना है इधर और हमारा जो दूधसागर वाटरफॉल जो इंटरनेशनल में नाम कमाया है आज जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तेका आमचे प्रिन्सिपल चीफ कन्जर्वेटर फॉरेस्ट जे डिसिजन घेता ते लोकांच्या हिता खातीर आमी वायल्ड एनिमलाच्या हित पळोवन आणि मानव अधिकार दोगांचे हित पळोवन हांगे जे खूबशे निर्णय इतिहासीक घेतले वतले एक टुरिजमा खातीर एक आमी म्हणटा